येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पळायच्या हेडलाईन्स. चिमला वाठारात 50 प्लॉटांचो प्रकल्पाक जाल्या सुरवात. कंत्राटदारान सारको दाखोवंक ना प्लॅन. पंचायतीन बेकायदेशीर कामांक परवानगी दिल्या ती रिवर्क करची. थळाव्यांचे पंचायतीक गाराणे. कारापूर पंचायत वाठारात पळोवपाक मेळटा कोयराच्यो राशी. पंचायत कोयरा बाबतीत करता पुराय आडनदर. कारापूर कोयराचे व्यवस्थापन आसा शून्य, म्हणटा फुरियोज जाल्ले थळावे. पॅक्स ऑफ नागवा एससीन स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक हारावन 3-2 अशा गोल फरकान मेळयले जैत. एसएजी खेळामळार रंगली सर्त. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. चिमला वाठारात 50 प्लॉटांचो प्रकल्पाक सुरवात जाल्या. कंत्राटदारान सारको प्लॅन दाखोवंक ना, तरी पंचायतीन ताका परवानगी दिल्या. गेल्या वर्सा सावन पंचायत वाठारात हाजेर चर्चा सत्र चालू आसा. मसणबोय घरां जी प्रकल्पाच्या जाग्यार येता ती प्लॅनान ना. पंचायतीन बेकायदेशीर कामांक परवानगी दिल्या ती रिवर्क करपाची थळाव्यांची मागणी. अरे तुवें अप्रूव्ह कशें केलें सांग. अरे 50 आमी ते सांगूंकच नासले बाबा. सरपंच पिशेपणा करता तूं. पळय कितें करता पळय. ऑगस्टान रिप्लाय येयलो. ऑगस्टान पळय समजून घ्या. सिक्वेन्स ऑगस्टान रिप्लाय येयली. ऑगस्टान तुमी ते रिवाइज प्लॅन येयलो तेजो बेश्टो प्लॅन अप्रूव्ड ना. ऑगस्टान तुमी सगळ्यांनी मिळून रेजोल्युशन घेतलें की स्टॉप नोटीस आहा ती रिवर्क करपाची. फाटी घेतली. बरोबर हा बरोबर. आता तू 5 तारीख नोव्हेंबरान पावले. नोव्हेंबरान ग्रामसभा जाता. मागीर तू 29 तारीख तू मागीर नोटीस हे धाडटा तेका टीसीपी इन्स्पेक्शन धाडटा. अरे बाबा ऑगस्टान प्लॅन येयल्लो. ऑगस्टान टीसीपी कित्याक बरोवना सांग. ऑगस्टान टीसीपी कित्याक बरोवना बाबा. ओके तू ड्रॉइंग काढला सांग बरें. आयको आमची ग्रामसभा आली. अरे ग्रामसभा उलयत ना. हांव नोव्हेंबर. अरे बाबा ऑगस्टान प्लॅना बाबतीत. अरे ऑगस्टान कित्याक धाडूंक ना. ऑगस्टान कित्याक धाडूंक ना. ऑगस्टान तेडी धाडून तेडी एक्सेप्ट करतात तेका ते खबरूच ना. खबर ना म्हणते पास करची टेक्निकल तुम्ही पास केले ही तुमची मोठी चूक. त्या दिसा कृष्णान दाखवलं की असं हा त्या प्रमाणे. अरे बाबा कृष्णन हो प्लॅन दाखवूच ना त्या दिसा. सांगता कितें रे सरपंच. ऐको सांग. कृष्णन हो प्लॅन दाखवलं. अरे सरपंच हांव तुका कितें सांगता पळय रे सांगता. कृष्णन प्लॅन ते दीस हो दाखवंक ना. आमकां खबरच ना हो प्लॅन येयला म्हणून. तुवें आमकां सांगूंकच ना. विषय तुमका क्लियर केला. रिजनल प्रमाणे मागला मी. म्हणजे या प्लॅनची धाडूंकच ना तुम्ही. प्लॅनाचेर काय डिस्कशन ना या प्लॅनचे काय धाडूंक ना. टीसीपी घ्या प्लॅनाचे. चिमला पंचायत वाठारात गेल्या वर्सा सावन 50 प्लॉटांचो प्रकल्पाच्या कामाक सुरवात जाल्या. प्रकल्पाचो प्लॅन चुकीचो काडला अशें थळाव्यांचे मत आसा. काम चालू आशिल्ल्यान वाठारांत मसणबोई लोकांची घरां आनी हेर हासपावतात. पूण कंत्राटदारान ती कांयच प्लॅनांत दाखोवंक ना. वाठारांत अतिक्रमण जायत चल्ला. ते भायर पंचायतीन परवानगी दिल्या. एका सप्तका भितर हाजेर कितें तो निर्णय घेवन थळाव्यांक नवो तोकटो दितले आनी काम तात्पुरते बंद वडयतले अशें सरपंचान आश्वासन दिलां. प्लॅनाचो रिवर्क करतले असोय निर्णय घेतला. तेंचे आमी सांगलेलें की गांवकारा थ्रू तशें 5 मेंबर आसा ते सगळे जे कोणी कंप्लेन घातलेले त्या विशयाचेर आमी टीसीपी थ्रू इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. विशय कितें आसलो की रोडा बाबतींत विशय आसलो की मुसंडीचो रोड हें जाला म्हणून म्हणजे हें केल्लो. आनी तो प्लॅन कसो आसा सांगचें म्हटल्यार रिजनल प्लॅन हो आदींसून पास जाल्लो आसा. आनी हो जेच्यान परतून लागून तो प्लॅन दिलो पळय तेंच्यांनी की आमी जे आमी इन्स्पेक्शन बॉडीन इन्स्पेक्शन केलें तांकां सांगलें जी ओपन स्पेसीस आसा घरा बीन जालेली आहा म्हणून आमी तो रिवर्क केलो. म्हणजे स्टॉप नोटीस काडली की काम करचें बंद करचें म्हणून. मागीर तेंच्यांनी एफिडेवीट बीन दिली आनी मागीर त्या प्रमाणे फुडलें मागीर आमी प्रोसेस केलो. तुमचे मुसंडेंतल्यान तो त्याचो रोड गेल्लो ना. मुसंडेन रोड ना. तो सर्वे नंबर डिफरंट आसा. हो सर्वे नंबर जे आतां कितें येता जे काम येता तो डिफरंट आसा. तो सर्वे नंबर डिफरंट आनी आमची मुसंड डिफरंट आसा. लोकांक कितें आतां तुका सांगता कितें मेन रोड आसा असो स्टेट आनी जे प्लॉट डेव्हलपमेंट जातले ते दुसरे सायडीक आसा. सो तुम्ही आता ह्या लोकांचे डिमांड आहा पळय ते आतां पळय आतां ग्रामसभेक आतां रेजोल्युशन घेतलेलें आहा की तेंच्यांनी की अशें करचें म्हणून की टीसीपीक लेटर धाडचें जे रिजनल प्रमाणे आहा त्या प्रमाणे सांगलें. आनी तेंकां सांगलेलें आहा की फुडलें आमी स्टेप घेतलो फुडें करपाक. एनओसी रिवोक करतले पळय तेतलें तुका सांगलां की आमी लेटर तेंकां धाडटले की ग्रामसभेक जे आसा की रेजोल्युशन घेतलेलें की हो असो पॉयंट तेंकां सांगचो म्हणून.
ग्रामसभेक आता ते दिसता फाटी तेन्ना मिटींग जाता तेन्ना लोक घालता पूण ह्या फाटी लोक कमी आसता. पळय कमी म्हणटकच तें सांगता आयज पळय लोकांक खबर आसा सांगचें म्हटल्यार आयज हांवूय नेवूच म्हणून म्हाका विश्वास आसा की ह्या लोकांक लास्टाक भरपूर व्हडलो विशय जाल्लो की लोकांक मिसगायड केल्ले लोकांक घराघरांनी प्रचार केले सरपंचान मोसोण विकली म्हणून लोकांक हांवें जे लास्ट ग्रामसभेक सांगलें की मोसोण ही आमची थंयच आसतली म्हणून कित्याक लागून हांवूय त्या वॉर्डाचो मेंबर आनी हांव म्हाजोच लोक थंय दोनूय आमच्या दोनूय वॉर्डाचे 5 आनी 6 ह्या दोनूच वॉर्डाचे थंय आयज मुसंडीन वयता. आयज म्हाकाय थंय वचपाक जाय म्हाज्या फॅमिलीकूय थंय वचपाक जाय आनी म्हाजे बरें म्हाका थंय वचपाक जाय आनी हे सार्वजनीक हे म्हाकाय खबर आसा हे मुसोण विकपाचो हे म्हाजो प्रश्न ना. आमकांय खबर आसा की आमी चिंता की ती रजिस्टर करून ही बरो डेव्हलप करपाक आमी चिंता की बरी आमची मुसण जावची म्हणून. आमच्या पंचायतीन तांकां इलिगली तांकां हें दिल्लें आसा परमिशन दिल्लें आसा म्हणून आमी कितें केल्लें सांग पळय पयलीं पासून आमचें ऑब्जेक्शन आसलें ताका. तो अडवल पालकर म्हणून जो बिल्डर आसा कळ्ळें न्ही तो थंय जवळ जवळ 50 जे हें आसा प्लॉटांनी 50 हें फ्लॅट थंयसर तो हें करता डेवलपमेंट करपा खातीर तेणी इलिगली आसा न्हू म्हणजे जो रस्तो थंय नाशिल्लोच तो ज्या जाग्यार रस्तो आशिल्लो तो रस्तो ना म्हणून सांगलो तेणी आनी हेका लागून आमच्या हितून मागीर तो संशय हें जालो की हो कितें तरी घोडमंगल करता म्हणून जी थंय घरां आसा घरां ना म्हणून तेणी दाखयलें म्हणजे TCPक जे कितें हें केलें डॉक्युमेंट तेणी सबमीट केले कळ्ळें न्ही हे सगळें कितें सांगपा दिशाभूल करपा सारकें. वो अडवल पालकर आनी दलाल म्हणून कोण तरी बिल्डर आहा आनी थंयसर व्हडले अरावंड 50 प्लॉट्स येता आनी ते प्लॉट्स तेंच्यांनी कितें आहा ते आमचे थंयसर एक जे आमचे ट्रायबल एरिया शिरेंत आनी गांवांत म्हण आहा चिंबलाची थंयसरली ती एक मोसंडी आहा इतली वर्सांची ते तेंच्यांनी प्लॅन जेन्ना केला न्हू सब डिविजन केला पळय थंयसर तेंच्यांनी एक्सेस रोड आहा तो मोसंडीचो तो दाखोवंक ना आनी मागीर ती मोसंडी आहा सायडीक ते हितून आहा पळय तिवूय दाखोवंक ना आनी ते तेणी प्लॅनीन तो रोडाची भानगडी आहा आनी मागीर प्रपोज रोड बीन आहा पळय एक्झिस्टींग रोड दाखयला रिजनल प्लॅनचे वायलेशन्स केला आनी ओपन स्पेसीन जे मोसंडी आहा थंयसर ओपन स्पेस दाखयला आनी घरां दाखयला सो अशो वायलेशन्स आहा. हे वायलेशन्स आमी आतां लास्ट 4 ग्रामसभा जाल्यो पोरूच्यान झगडटा हेका लागून की तूं पंचायतीन ह्या बेसीचे जे लायसन्स दिला पंचायतीन तितले आसून तूं ते रिवोक करचें म्हणून करूंक ना म्हणून मागीर परत लास्ट ग्रामसभा जाली नोव्हेंबरान थंयसरूय ती मोसंडी तेंच्यांनी रिवोक कर सांगलें आमी रिवोक करूंक ना पंचायतीन म्हणून आमी ती ग्रामसभा एडजन केल्ली की कितें आहा तें तुमचें आमकां एक्शन टेकन रिपोर्ट जाय आमी रेजोल्युशन पास केल्लें की ती तेची एनओसी आहा ती रिवोक करची. गोवा 365 खातीर विन्सर रोजारियो, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर. दिवचले सध्या कोयराची सत्ता जाल्या. कारापूर पंचायत नव्यान बांदपाक मातये वरवण केल्या पूण हांगा वडयल्लो कोयर आसा तस्सो आसा. पंचायत कोयरा बाबतीत पुराय आडनदर करता तशेंच कारापूर कोयराचे व्यवस्थापन शून्य आसा. भटकी जनावरांय हो कोयर खातात थळावे सांगतात. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आमी पळयता हो कारापूरची पंचायत जी सध्या डेमोलिश केल्ली आहा ओल्ड पंचायत आनी दुसरे कडेन शिफ्ट जाल्ली आसा. सादारण 1.5 म्हयनो जालो ही पंचायत डेमोलिश केल्यार आनी हांगा जे MRF शेड म्हणून जेंच्यांनी पंचायती कडेन कुशीक लायिल्ले ते केल्ली तातूंत खूब मोठ्या प्रमाणान गार्बेज आसली आनी आतां आमी पळयता की डेमोलिश केल्ली जी शेडूय डेमोलिश केल्या आनी पंचायतूय डेमोलिश केला म्हणजे जो गार्बेज भितर आसलो तो सगळो तसोच पडलेलो आनी कुत्रे तशेंच गोरवां ते खावन सगळो रस्त्यार हाडटालो. खुबशे वेळार लोकांनी कागाळ करूनय ताचेर कांयच एक्शन जावंक ना म्हणून आतां कशें जाला सगळे कडेन घाण पसरल्या हांगा सगळे रेजिडेन्शियल एरिया असल्या कारणान तांकां मोठ्या प्रमाणान तेजो त्रास जाता. जे थळावे लोक आसा तांकां तेजो घाण वास सोंसचो पडटा. ते कितें तरी पंचायत जी आतां नवीन पंचायत बॉडी आसा तेंच्यांनी हे एक्शन घेवपाक जाय तशेंच जे गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी घेवपाक जाय. कित्याक आमकां कळ्ळा की भायलो कचरो बी ह्या कारापूर जी पंचायत आसा तेजे MRF शेडीन हांगा उडयताले अजून सुको वोलो कचरो म्हणून तेंचे कडेन प्रॉपर मॅनेजमेंट ना कचरो कसो सेग्रिगेट करपाचो. ते खंय दुसरे कडेन वेस्ट मॅनेजमेंटाक ते धाडटाले पूण जो हो कचरो खूब मोठ्या प्रमाणान कचरो आसा तो काडपाक जाय बेगींतल्या बेगीन. आतां कामूय ते सुरू करतले अशें म्हणटा पूण केन्ना करतले तें खबर ना. हो जो कचरो काडलो जाल्यार ह्यो जो गांवांत जो घाण वास पसरला आनी जी पॉल्युशन जाला तें कमी जातलें.
जाल्यार दिवचलचे कारापूर कोयराचे व्यवस्थापन शून्य आसा. पंचायत लेगीत आडनदर करता ह्या कोयराक लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा अशें थळावो सुनील पोकळेचे म्हणणे आसा. आयकात. आमची कारापूर पंचायतीन न्यू बिल्डींग बांदपाक जाय म्हणून आपली होल पंचायत मोडली, बिल्डींग मोडली आनी नवीन बांदतात. पण तो कचरो आसा तो अजून थंयच आसा. तो कचऱ्याक तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. तर ती कितकेशे दीस जाले तो कचरो रस्त्यार येता, तो कुत्रे माजरां येतात, तो गोरवां येवन खातात तो खंय. तो तसोच आसा आनी ती घाण सगळ्याक प्रसारल्या. सांगल्यार सुद्दां तेंचे कडेन अजून शेड जावंक ना तेंची, पण तेंच्यांनी थंय शेड जाल्या म्हणटात ते, पण असो डंप केल्लो आसा पळय तुमी पळोवंक शकता तो आसा तो. कोयर खंयसरलो हरशी हो कोयर न्ही, हो कारापूरचो प्रॉपर कोयर न्हू. हो सगळो कोयर कारापूर तिसकावलो आनी वाटा देवालो. तो हाडटात आनी हांगा डंप करतात ते गरजेशिवाय. म्हणजे भायलो कचरो हाडून हांगा डंप करतात. सारकें प्रॉपर तेंच्या कचऱ्याचें प्रोविजन ना. आनी तेजेर कितें तरी एक्शन जावची बेगींतल्या बेगीन आनी त्या लोकांक त्रास जाता ते कमी जावचे. आनी ही रेजिडेन्शियल एरिया आनी रेजिडेन्शियल एरिया लोक रावता आमचे पळय घर, आमकां थंयसर तो वास मारता अशी घाणी. तेजेर कांय पंचायत कांय लक्ष घेयना. तेन्ना सरकारान तेजेर कितें तरी लक्ष घेवन ते बेगींतल्या बेगीन क्लियर करचें. आनी हेच्यान फुडें वचून उडयलो ना ना असो हांगा हाडून कशें उडयतले. ही नवीन बिल्डींग बांदता न्हू, तेंच्यांनी प्रॉपर शेड करपाची. तेंच्यांनी शेड करपाक अजून करूंक ना, तसोच हाडून ते आनी खंय तरी डंप करता. हेका प्रॉपर प्रोविजन करचें तेंच्यांनी त्या हाचें. आनी कारापुरा मॅनेजमेंट कशें आहा गार्बेजाचें? गार्बेज मॅनेजमेंट सारकी झिरो, कसलेच मॅनेजमेंट ना. हाडटात आनी दवरतात, हांगा हाडटात दवरतात आनी मागीर व्हरतात. आनी बाकी कडेन आसा काय अशें? ना. बाकी कडेन अश्यो सायट्स आसा? बाकी तेंकडे सायड्स आसा. आतां नवीन एक सायड केला हेंच्यांनी, थंय व्हरून थंय डंप करता, पण क्लीन करिना. फक्त कलेक्शन करता. ते सेग्रिगेशन म्हणा, तेजे डिस्पोजल कांयच जायना. तेजेर कितें तरी गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें आनी बेगींतल्या बेगीन करचें आनी लोकांचो त्रास कमी करचो आसा तो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता कणगावकार आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. पेडणेच्या गोमंतक भंडारी समाजान 20% आरक्षणाची मागणी केल्या. खंयच्याय क्षेत्रात आरक्षण 20% दिवचे ही मागणी सरकाराकडेन निवेदनाच्या रुपात दिवपाचो थाराव सगळ्यांच्या वतीन बसकेत मंजूर जाला. पळयात पुराय बातमी. पेडणे गडेकर भाटले गोमंतक भंडारी समाजाची आयतारा खाशेली बसका जाली. हे बसकेत 20% आरक्षणाच्या मागणीचेर चर्चा जाली. उमेश तळावणेकार, उपेंद्र गांवकार आनी हेर ह्या सभेक हाजीर आशिल्ले. शिक्षण, नोकरी हेर खंयच्याय क्षेत्रात आरक्षण 20% दिवचे ही मागणी सरकारकडेन निवेदनाच्या रुपात दिवपाचो थाराव बसकेत मंजूर जाला. पळयात. आमच्या लोकांक ती उपेंद्र गांवकाराक आपल्या आनी ताका माफी मागूंक जाय. यशवंत थंय गेलो, हांव नासलो. कित्याक माफी? तर तेणी देवूळ भंडारीचें म्हटलें कशें, देवूळ आमचें बी थंयसून क्लेश जावपाक पावलें. दुसरे दिसा सकाळी अभिषेक जालो तेणी करूं ना तशा आनी आमच्या भंडारी समाजाचें संरक्षण केलें. मागीर ते कितें म्हणपाक लागले, तेंचो अधिकार कसो खेळपाक काळ, ते सातेर आनी जसो काळ तांकां 3 कामे आसतात. तेंच्यांनी फक्त तीर्थ घालप, जी पळय ताक आसता पयशे घालतात ते तेंचे नको. आनी नंदी कडेन फुलांची येता पळय ती तेंच्यांनी व्हरून ऑफिसान दवरप, हे तेंचे काम. दुसरे पुण्यांचे बळी रावप पळय तेंच्यांनी सकाळी फुडें दिवास आसता रथाची ती करप. ती आदेशा डेप्युटी कलेक्टराक मिटींग घेवन ताका म्हणलें तुमी करात ती. रात सकाळी येवन तेंच्यांनी विचार कितें घातलें की आमी गर्भकुडी रावप ना. बाबा आमच्या फाटल्यान जाता सुनील सांगता त्या बायलांनी त्या सतर्कात बायलां आसली तेंच्यांनी हेच्या घुसकोटाक बी धरून बायलांनी सुपट घातली. आनी मागीर तेचो असो प्रसंग येयलो की लोकांची म्हणजे 4-5 हजार लोक लायनीन रावले. आयची गोमंतक भंडारी समाज पेडणे तालुक्या मर्यादीत जी आयज मिटींग आसली त्या खातीर आमच्या गोंयच्यान विविध थरांसून आमचे समाज बांधव ह्या मिटींग मार्गदर्शन करपाक येयले. तातूंत आमचो प्रायोरिटी विशय हो आसलो की सरकारान आमकां रिजर्वेशन 20% दिवचे. हे आमच्या सगळ्यांच्या वतीन आमचो ठराव मंजूर जाला. दुसरें म्हणजे आमकां रिजर्वेशन शिक्षणीक आसो, नोकरे संदर्भात आसून हेर वाठारांत खंयच्याय क्षेत्रांत जरी जाल्यार आमकां रिजर्वेशन हे 20% दिवचो आमचो डिमांड आयज सरकारा कडेन आमी निवेदना रुपान दिवपाचो हो आमचो आयज एकमुखान ठराव जाला आसा. आयज त्या विशया खातीर पेडण्यान जनजागृती खातीर म्हाज्या अध्यक्षे खातीर मोठो पेडणेकार आनी भंडारी समाजाचेर म्हाजेर विश्वास दवरून एक आमी बरी भरकत टीम काडल्या. आयज जांकां आपोवन ह्या येवंक मेळ्ळें ना तांकांय बी हांव आव्हान करता तेंच्यांनी ह्या टिमीचो ह्या समितीचे सदस्य जावचे.
आणि कोणीतरी अधिकारी त्याचो आमचो सूट घेवपाचो प्रयत्न करता जाल्यार ही टीम आहा ती एग्रेसिव्ह त्या डिपार्टमेंटान वचून ताका जाब विचारतली आणि त्या खातीर पेडणेंतल्या सगळ्या समाजान कितें प्रॉब्लेम्स आसो ते आमचे पर्यंत पावोवपाचे, आमी ते सरकारा पर्यंत पावयतले आणि सरकार आमच्या खातीर ह्या गोष्टीक आमकां सहकार्य दितले. भंडारी समाजाचेरच गोंयान कितें अन्याय, ह्या खातीर आमचे जे आमदार कन्सर्निंग मिनिस्टर आसा, आमदार आसा, हांच्यांनी कितें तरी आपलो आवाज उठोवन सरकाराक विचारपाची गरज आसा. नाजाल्यार हो जो समाज एकदा जर उठाव घेत जाल्यार सगळ्यांक परता भूंय करतले. इतले जावं ह्या विशयाचेर आयज हांव लोकांक आव्हान करता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. भटक्या जनावरांची समस्या तकली वयर काडपाक लागला. हे मतीत दवरून भटक्या गोरवांचो आणि भटक्या सुणांचो प्रश्न सोडोवपाचो सरकार यत्न करता खंय. फोंड्या जावपी हो परिणाम सरकारान सोडोवपाचे थारायला अशें मंत्र्यान सांगले. पळयात. भटक्या सुन्यांचो प्रश्न सोडोवपा खातीर PMC कुर्टी लागसर सुन्यांचो आलाशिरो बांदपाचो यत्न करता. जंय सुन्यांक हाडटले आनी स्टेरिलायझेशन करतले खंय. तशेंच सुन्यांच्या मालकांनी सुन्यांक रॅबीज विरोधी लस दिवपाची गरज आसा अशें कृषी मंत्र्यान सांगले. भटक्या गोरवांचो प्रश्न सोडोवपा खातीर बेतोडा हांगा गोशाळा बांदला आनी रोखडोच हो प्रश्न सुटावो जातलो अशें फोंड्याच्या नगराध्यक्षान म्हळें. तशेंच भलायकीची NOC मेळ्ळी की ही गोशाळा सुरू जातली अशेंय ताणें सांगलें. गोंयांत खुबशीं कुत्री जाल्यात, खूब आनी भोंवतात, कोण काळजी घेयना कांय पळयना. तशें आमच्या फोंड्याकय बी आनी खूब एक्सिडेंट जाता आनी एक कुत्र्या भुरग्यांक घासमारतात कितें आसा म्हण ताका लागून आमकां जाय कुत्र्याचे हे आसा वॅक्सिन ट्रिटमेंट करपाचें तें जाय आशिल्लें. म्हण त्या बरोबर आतां म्युन्सिपालिटीन फुडें सरता नितीश आनी तेणी म्हाका रिक्वेस्ट केली म्युन्सिपालिटी प्रेसिडेंट रितेश नायक आनी मागीर ते आमचे मिनिस्टर आमचे चीफ मिनिस्टर कडेन हांवें नोट घातलो आनी ती नोट एडवान्स घेतल्या नंतर ती जागा आयडेंटिफाय करून की आमी आतां ते हेची कॉलेजांनी फुडें घालता खंयची हेची नवी फॉरेन्सीक कॉलेजी कडेन ते लागीं ते मातशें ते फुडें मेन रोडार ते जागा पळयल्या आनी थंय ते करता सगळी वेवस्था आनी बाकी सगळे तरेची बांदपाची सगळे तरेची म्युन्सिपालिटी म्हणजे कुत्र्याची काळजी घेतल्या. तशीच त्यांनी गोरवांची काळजी घेतल्या. त्या लागून गोरवां खातीर पासून तेणी निर्णय केला पण तांकां म्युन्सिपालिटी प्लॉट दिला 18 किलोमीटर 31,000 पण बांदपाक म्हणजे ते हाडून गोरवां ते हाडून दवरपा खातीर ते कोण मनशान तेणे दिला तशें म्हणजे म्युन्सिपालिटी घालपाक म्युन्सिपालिटी दिल्या कितें ते कितें करचें आनी गोरवां थंय सांबाळची म्हणजे कुत्र्यांची काळजी घेतल्या आनी गोरवांची काळजी घेतल्या आसा तेजी ट्रिटमेंट किंवा हे ते सगळे तरेचे म्युन्सिपालिटी हे करतली कुत्री आनी गोरवांची म्हणजे ही काळजी घेवपा जाय. प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन तरी गेले अशीच काळजी घेतली जाल्यार कुत्रे रस्त्यार उठले काय म्हणजे तशें तेंका बदल करपा जाय. डिस्चार्ज करता मरे आनी तेंका मागीर सोडप इंजेक्शन मारून सोडप. हय हय म्हणजे कुत्र्याची काळजी घेवपाची गरज आसा. तशेंच मनशाची कित्याक भुरग्यां चलता आसतना भुरग्यां घास मारता कोणा कानार धरता म्हणजे तेंची रॅबीज कितें आसा तेजे रोग ते भुरग्यांक जावचे न्हू किंवा इवन ते कुत्रे आहा ते इवन गोरवांक घास मारता मनशांक घास मारता म्हणजे इवन अशे कुत्र्या खातीर ते सगळे तेणी वॅक्सिन केल्लें जाता कोणाक कांय रॅबीज म्हणटा जावपाक ना. केन्नाच्यान काम स्टार्ट जातलें ऑलरेडी तेणी ताब्यात घेतली चालू केलें इंजेक्शन चालू केलें म्युन्सिपालिटीचें आनी थंय केलें गोरवांचें पण एक बरें काम म्युन्सिपालिटीन घेतलां ते सगळें एक जाल अशें केलें जाय जाल्यार सगळे तरेची डेव्हलपमेंट हे ते विकास जातलो. लोक जे कुत्रे पोसता पळय तांकां कितें अपील आहा तुमचें म्हणल्यार ते भायर पोसता तेणी आपल्या कुत्र्याक वॅक्सिन दिवची आनी कुत्रे मारल्यार कांयच ना कुत्र्याक मारल्यार तशें हें ना पूण तेणी तांकां टायम टू टायम वॅक्सिन घेवन दिवपाक तेणी करची मुद्दम तेजी घरांत कुत्रे आसता की नाल्यार कोणी घरा कडेन येता आसतना फाटल्यान ते पांयां धरता ते रॅबीज जावची न्हू पूण ते आमचे लोकां कडेन जनते कडेन मागणी आसा की ते कुत्रे तेंगेर जर कुत्रे आसा पाळले तेणी वॅक्सिन दिवची म्हणजे वॅक्सिन दिवपाची सोय आसा फक्त तेणी कुत्र्याक येवपाचें वॅक्सिन करपाचें. जशें गोशाळाचें आतां फक्त आमचे हेल्थ NOC खातीर उरलां सगळें काम आमचें जालां एक्चुली फक्त हेल्थ NOC म्हाका शेवड्याच्यान हेल्थ तितल्यान मेळ्ळी सॅनिटरी इन्स्पेक्टरान दिलें आमकां जाल्यार ते आमकां
खंय गोशाळा सुरू करपाक मेळटली की आमी सगळे तेंचे कडेन उलयला जे अग्रिमेंट आमी कोणा कडेन केला की तें हाडपाचे गोरवां इमिजिएटली थंय व्हरपाचे सगळे आमी उलोवन जालें फक्त आमकां हेल्थ एनओसी मेळटकीच आमी तें काम आमचें तें उद्घाटन जातलें आनी कांयच हेल्थ आमकां हेल्थ एनओसी ना आमकां ऑक्युपन्सी पंचायत एनओसी ऑक्युपन्सी जाय आमकां उदक लायट कनेक्शन जाय सो हेल्थाची एनओसी गावल्या. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पॅक्स ऑफ नागवा एससीन स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक हारयलो. 3-2 अशा गोल फरकान जैत जोडले. एससीजी खेळा मळार ही सर्त रंगली. उतोर्डा एसएजी खेळा मळार पॅक्स ऑफ नागोवा एससीन स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक हारयलो. 3-2 अशा फरकान जैत जोडले. रिलायन्स फाउंडेशन डेव्हलपमेंट अंडर-21 लिगेन राष्ट्रीय फेरयेन रोमांचक सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि शिवानी सांगेलकार. सप्तकाचे सुरवातेक गरमी जातली. सोमारा चडशा वाठारांनी उंचाय 32 अंशाचेर पावपाची शक्यताय आसा. तशेंच आर्द्रताय वाडटली, जाका लागून हवेत उष्णताय जाणवतली. सोमाराही खर वारे चालूच आसतले, पूण चढावत तापमानाक लागून चडशी सुटका मेळची ना. उत्तरेकडल्यान येवपी उष्ण वारे उष्णतायेक योगदान दितले. देखून हायड्रेटेड रावप आणि घरात आलाशिरो घेवप महत्वाचे, हवामान विभागाचो सल्लो. सोमारा उण्यात उणे तापमान 23 अंश आसतले, पूण प्रत्यक्ष अनुभव मातसो उष्ण आसूं येता. सोमारा उष्ण हवामान, निवळ मळब आणि खर वारे गळपाची शक्यताय. सोमारचे तापमान 32 आणि 23 डिग्री सेल्सियस. धुक्यांची शक्यताय, प्रवास करप्यांक सादुरतायेचो सल्लो. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.